नमस्कार. मिड डे गोवात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आता पर्यटन सेवा ऑनलायन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाहीर केले. पर्यटन खाते खंय कितलीशीच वर्सां जाली ऑनलायन येवंक नाशिल्ले. फुडल्या सप्तकाच्यान ऑनलायन सेवा सुरू जातल्यो म्हूण खंवटे सांगता. बुकींग रजिस्ट्रेशनाच्या पोतांत हेर सेवाय खंय फुडल्या सप्तकाच्यान ऑनलायन. डिजिटल इंडियाचे फाटभुंयेचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां की त्यांचे जे डिपार्टमेंट चडशीं कामां आसतलीं ती आतां ऑनलायन जातलीं. पेपर वर्काची कामां ते कमी करतले आनी चडशीं टुरिजम सेक्टराची जी कामां आसा पळय ती ऑनलायन जातली. ह्यो सर्विसीस फुडली वीकाच्यान स्टार्ट जातल्यो आनी ह्या सर्विसीचे उक्तावण सीएम प्रमोद सावंत करतले. आता टुरिझम ॲडेड आलेलं आहे माझं पोर्टफोलिओ. त्या टुरिझम पोर्टफोलिओमध्ये पण वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस वीक. इनफॅक्ट आय ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस. या वीकमध्ये आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी टाईम घेऊन इंट्रोड्यूस लॉन्च पण करणार आहे. त्याची व्हेरी क्लिअरली ऑनलाईन सर्व्हिसेस विल बी गिवन फॉर रजिस्ट्रेशन रिन्युअल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ hotels, guest houses, water sports, other activities where everyone has to come to the department or to the RFC. We want to streamline and ensure that through online they are able to get their services right. And end-to-end service करण्यासाठी trust the Goikar or trust our person will be the thing. And keeping minimum paperwork, having concept of digital locker, everything put together, we will ensure that people are easily able to have their certification and process of registrations very easy, and at their house e-signed documents will come once all the procedures are completed. A basic thing which I am talking to you will be spoken much more elaborately as we launch the service. खेळाकडेन तडजोड ना, खेळात राजकारणू ना. खेळा मंत्री गोविंद परत उलयला. ताणें सकाळी फोंड्या कुर्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे सरप्रायज इन्स्पेक्शन केलें. कितलोसोच स्टाफ कामार नाशिल्लो. तांकां खंय मेमो वतलो. कोच आनी भुरग्यांकडे तो उलयलो. मंत्री फुडल्या 6 म्हयन्यांत इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाचें उतर दिवन आयला. आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हांणी सरप्रायज विजीट हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली आसा. तेन्ना काही गजाली हांगासर ताणें प्रत्यक्षान पळयल्यो की स्विमींग पूल तेजे मेंटेनन्स कशें कितें आसा आनी तशेंच ग्रावंड जिमखाना मागीर बॅडमिंटन कोर्ट तशेंच क्रिकेट टुर्नामेंट जो खेळटा तो ट्रॅक मागीर नॅट प्रॅक्टीस करता ते भुरगे हे सगळे ताणें जेन्ना पळोवन पळयला तेन्ना ताणें सांगलें की फर्स्ट प्रायोरिटी आपूण जे स्विमींग पूल आहा ताका दितलो म्हणून. तशेंच जो जिमखाना आहा ती सगळी जी मशिनरी आहा ती ओल्ड जाल्ली आसा तेन्ना ती सगळी रिप्लेसमेंट करपाक येता 6 म्हयन्या भितर ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो बरो उद्धार करून बरो एक आउटकम हेजेर येवपाक जाय म्हणून ताणें आतांच तांकां सगळ्या कोचांक हाडून ताणें सांगलेलें आसा. जो कोण टायमार येयना कामाक ताका आपूण उगी रावचो ना, ताका घरा धाडटलो. तशेंच शिस्त आनी डिसिप्लीन आनी वेळ टायम सारको म्हत्वाचो ह्या पद्दतीन ताणें शिटकावणी दिल्ली आसा सगळ्यांक. गौरीश्वर ते येवना, फक्त येयल्या केशव आणि सत्यवान, पण सायनी ऑलरेडी मारल्या मरे. एंट्री ती केल्या नाही एकूच हय रे, पण ती आयल्या ग्राउंडार आसली. ओके, तू म्हणटाल निलेश येवना म्हणटाल ना रे. गौरीश ग्राउंड आयल्या ते तेच सांगतो तुका, पण सायन मारल्या मरे. अरे टॉयलेट बी तुमचं सारखं व्यवस्थित क्लीन असता. लेट मी का व्हेरी फ्रँक विथ यू. तुम्ही म्हजे कडेन सारखे सत्य उलोवपाक जाय. टॉयलेट तुमचं सगळं क्लीन असता, सारखं असता मरे. काय कंप्लेंट ना मगो बाय तुमच्या सगळ्यांची. हां, म्हाका हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा त्या कॉम्प्लेक्साक एक नवो साज चडोवपाचो आसा. तो फक्त बरो दिसपा खातीर न्ही, तर तातूंतल्यान मालगडे तातूंतल्यान खेळगडे तयार जावचे. गोंयचे स्टेटी लेवलाचेरूच न्ही तर नॅशनल लेवलाचेर पावचे, इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावचे. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जें इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आसा पूण तें इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा. आनी म्हणूनच हांवें आज म्हजे इंजिनियराक, एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा दिपाबाब लोटलेकर, हेका हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्विमींग पूल जो आसा तो स्विमींग पूल वर्किंग कंडिशनान आसा, चालू कंडिशन आसा. ताका फक्त आमकां बारीकशें काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. मेन म्हळ्यार चेंजींग रूम्स, बाकी सगळे टायल्स, फिल्ट्रेशन, पंप्स वन आउट जाल्ले आसात. त्या जे सगळे एस्टिमेट कर म्हणून सांगिल्ले आसात आनी इमिडिएटली आय विल सी दॅट दीस कॉम्प्लेक्स येता त्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या एंगलांतल्यान परिपक्व आसतलो. सेंटर ऑफ एक्सलन्स एट साउथ
एट नॉर्थ, एट ईस्ट आनी एट वेस्ट हें सेंटर ऑफ एक्सलन्स कितें आसतलें ज्या वेळाचेर ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सांतल्यान किंवा जे म्हजे BPA टिचर्स जे आसात सबंद इन्स्टिट्युशनांनी आसात तांकां सगळ्यांक ऑन फिल्डाचेर हांव धाडटा. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक मेसेज कित्याक सोडटा की तांकां आज प्रिपेर जावपाची गरज आसा. त्या सगळ्यांनी शाळांनी येवपाची गरज आसा. नॉट इवन द हाय स्कूल बट दे हॅव टू गो एट द प्रायमरी स्कूल लेवल सो दॅट चवथेचो किंवा तिसरेचे भुरग्यांक भितर कितें पोटेन्शियल आहा, कितें टॅलंट आसा तें टॅप करप, तें सोदून काडप हें तेंची आज जबाबदारी जावन आसा. आज बरेचशे कोचीस एबसेंट आसात, ज्यांचे कडेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसात ते एबसेंट आसात. आय डोंट नो, म्हाका तांकां हांव मेमो इश्यू करतलो आतां इमिडिएटली. जो मॅन पॉवर किंवा जो स्टाफ जाय, ग्राउंड स्टाफ जाय, त्या स्टाफाची आमी परत एकदां त्यांची मागणी जी आसा ती पुरो करतलो. आय विल फुलफील एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ दीस ऑफिशियल्स. बट म्हाका ज्या वेळाचेर हांव सेकंड टायम जेन्ना हांगसर येतलो त्या वेळाचेर एक फ्लॉज आसपाक जायना. हांव स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दितलो, कारण नो कॉम्प्रोमायज इन द स्पोर्ट्स आणि नो पॉलिटिक्स इन द स्पोर्ट्स हे हांव सगळ्या बाकीचे म्हजे सगळे आमदार सुद्दां जे आसात फाल्यां सकाळीं हांवें कोणाक ट्रान्सफर केलो, हें केलो, तें केलो, कोणी ट्रान्सफर बीन हाडोवपाक येवपाक ना. ही तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू फोंडेच्यान. पणजी बांदोडकर ग्राउंडाची 3,000 स्क्वेअर मीटर जमीन पणजी जिमखानान खाल्या म्हूण खेळा खात्याचो आरोप. प्रकरण खेळा मंत्री गोविंद मेरेन पावले. जिमखानाचो राजेश खवटो म्हणटा सरकारी सर्वे प्रमाण फेन्सिंग केला. वेल्यान खंय सर्गेस्त परिकराच्या म्हणण्यावेल्यान जिमखानान आपली थोडी जमीन सोडल्या. मंत्री म्हणटा परत सर्वे जातलो, सरकारी जमीन सोडचे ना. पणजे जिमखाना रिलेटेड एक इशू आशिल्लो की डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ म्हणटाले की तेंच्यांनी तेंचो जागो एनक्रोच केला. ह्या इशूचेर जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे आसा तेंच्यांनी आयज हांगासर विजीट केली आनी तेंच्यांनी जे हांगासरले राजेश आसा तेंचे कडेन तेंच्यांनी उलोवप केलें आनी तेज्या भायर तेंच्यांनी एक आउटकम हाडला. तो म्हणटा की जर पणजे जिमखाना आसा तेंच्यांनी आपले प्रायवेट सर्वेयर आनी जे डायरेक्टरेट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स आसा तेंच्यांनी आपलो गव्हर्मेंट सर्वेयर हाडून ते लोक हांगासर जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाचें आसा आनी तितूंच्यान जो आउटकम येता तेजेर नेक्स्ट डिसिजन जातलें. आदरणीय आदले मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहरबाब पर्रीकर यांचे कडेन हांवें एक प्रपोजल घातिल्लें आशिल्लें ज्या वेळाचेर हांव कला आनी संस्कृतीक मंत्री आसतना हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की त्या संदर्भात इन्स्पेक्शन सुद्दां जाल्लें आसा. त्या संदर्भात GSIDन थोडोसो प्लॅन सुद्दां केल्लो आसा की जो ग्राउंड आसा तो ग्राउंड वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड करूया, पण अंडरनीथ ताजें टोटल पार्किंग करूया. इट इज अ इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो ग्राउंड आमकां करपाचो. हो त्या वेळाचेर मनोहरबाब पर्रीकर आशिल्लो, त्या वेळाचेर हांवें तो घातिल्लो आशिल्लो. पण कितें जालें आज लकीली ते स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सुद्दां म्हजे कडेन आयलां, आर्ट एंड कल्चर म्हजे कडेन आयिल्लें आसा. सो आय हॅव स्टार्टेड दीस, हांवें तो मुवमेंट करपाक सुरू केल्लो आसा. डेफिनेटली ग्राउंड जर आमी बांदतले जाल्यार आमकांय जी स्पेस जी आमचे कडेन ऑलरेडी आसा तातूंत आमी ऑलरेडी प्लॅन केल्लो आसा एज पर मनोहरबाब पर्रीकराच्या म्हणण्या प्रमाणे आनी हांवें तो प्लॅन आता मागयलेलो आसा. ह्या संदर्भात ज्यो काही गोष्टी एमिकेबल न्ही कायदेशीर ज्यो काही गोष्टी जातल्यो त्या प्रमाणे कायदेशीर रित्या ह्या सगळ्या जमनी कडेन पळयल्लें गेलें वतलें. ताचो म्हाका दिसता 2012 पेंजीम जिमखाना कडेन एक MOU सायन जाल्लो आशिल्लो विथ द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड इट हॅज बीन क्लियरली मेन्शन्ड दॅट की out of 49,000 and something odd square meter, 30,000 has been allotted to the Panjim Gymkhana. आणि पेंजीम जिमखाना जर 30,000 जर अलॉट जर केल्लो आसात उरपाक जाय ऑलमोस्ट 19,000 or 20,000. बट एज पर अवर डिमार्केशन अँड एज पर आमचे सर्वे प्रमाणे माय ऑफिशियल्स मता प्रमाणे इट इज ओनली म्हणजे 3,000 ते सायडीन शॉर्ट आसा आणि हांगसर ऑलमोस्ट आमचे जवळ जवळ 500 स्क्वेअर मीटर शॉर्ट आसा. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. तिळारी धरणाच्या धबधब्यार एकलो गोंयचो भुरगो बुडून सोंपलो. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण हार्दिक परमार 20 वर्सांचो भुरगो इश्टां बरोबर गोंयच्यान बेळगांव वतालो. वाटेर तिळारी धबधब्यार मजेक म्हूण रावले. वेळ फाल्स थंय तो बुडलो म्हूण कळटा. बेळगांवां इंजिनियरींग शिकतालो. हार्दिकाची फामील सध्या बेळगांवां पावल्या. काल दनपारा हांगाच्या SGBIT ह्या इंजिनियरींग कॉलेजीचो सिव्हिल इंजिनियरींगचो विद्यार्थी हार्दिक प्रवीण परमार 22 वर्सां हो तिलारी हांगाच्यान 40 किलोमिटरचेर आसलेल्या तिलारी डॅमांत बुडून मेला. काल सांजे
5:30-6 वरांच्या सुमाराक पुलिसांनी बेळगांव पुलिसांनी त्याची बॉडी रिकवर केली आणि हांगाच्या सिव्हिल हॉस्पिटलाच्या मॉर्गा भितर दवरल्या. ताच्या विद्यार्थ्यांनी आणि ताच्या पालकांनी सांगल्या भशेन तो काल दनपारां गेलो आणि पेंवपाक गेलो आसतना तो परतो आनी एक फावट येयलो. ताका भायर काडलो बुडटा आसतना, पण तो आनी परतो आनी भितर गेलो आणि थंयसर तो काही क्षणां भितर बुडून मेला. आयज हांगा ताच्या बॉडीचे पोस्टमॉर्टम जातले आणि सादारण 3-4च्या सुमारच्या हांगाच्यान बॉडी ती गोंयां व्हरतले. ताच्या बापायन आनी ताच्या नातेवाईकांनी सांगल्या भशेन प्रवीण हो बरे भशेन पेंवतालो आणि एक बरो विद्यार्थी आसलो. तरी आसतना तो कसो बुडून मेलो हो तांकां एक प्रश्न पडला. बेळगांव पुलिसांनी हाचेर पुराय चौकशी करची अशी तांणी विनंती केल्ली आसा. ताचे विद्यार्थी ताचे मित्र हांगा एकठांय जाल्ले आसात. आता साधारण 4:30च्या सुमाराक ताची बॉडी हांगाच्यान बेळगांव व्हरतली. 10 सुमार हांगाच्यान भायर सरले बेळगांवच्यान आनी थंय 12-12:30 थंय पावल्या आनी थंय मागीर ते भितर गेले उदकान आनी थंयच्यान जे आमकां ते फ्रेंडान जे सांगलें तेच हांव तुमकां सांगूं शकता की ते फ्रेंडान आमकां सांगलें की तो पिवंक फुडें गेलो वॉटरफॉला कडेन आनी थंय फुडें वचोन तो डुबोवंक लागलो. तो डुबोवन आनी हेल्प करूंक सांगूंक लागलो म्हणून आनी तेजो दुसरो एक फ्रेंड ताका वाचोवंक गेलो. ताका वाचयलो सुद्दां म्हणटा आनी धरून फातराचेर बसयलो. विचारलें ऑल रायट म्हटल्यार ताणें म्हटलें येस बरें आसा कांय ना. आनी मागीर तो तेजो फ्रेंड कुशीक दुसऱ्या फातरा कडेन बसोंक गेला. इतक्यान हो हेणें परत जंप मारून गेला तशें तेंचें सांगपाचें आसा. जंप मारून जे उदकान गेला न्हू तो मागीर वयरूच येवंक ना. तुमकां केन्ना कळ्ळें हें? हे म्हणजे जे आमकां हे आसा ते काल रातचे हांगा येवन मागीरूच 10:30-11. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान हस्तकला महामंडळाचो ताबो घेतलो. मंत्रीपद वा बरें महामंडळ दिता म्हूण मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिले हस्तकला म्हूण मिडियान आर्लेकराची फिरकी घेतली. मेळा तातूंत खंय तो सॅटिस्फायड. महामंडळ लॉसांतल्यान भायर काडटलो. नवीन बिल्डिंग गरिबांक हस्तकला स्किमी आर्लेकर प्लान उलोवन दाखयता. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर याने आज गोवा स्टेट हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनाचो आज ताबो घेतलेलो आसा. तेजें म्हणणें आहा की गोंयांत जे कलाकार आहा तेंच्या कडेन स्किमी पावपाचो आपूण प्रयत्न करतलो. ह्यो गरीब लोकां पासून पावोंक जाय. हेजे फुडें पयलीं पावोंक नासतल्यो. हांव जाता तितले हे आमचे कला फुडें व्हरपाक चिंततलो आनी बरी हें करपाक. कित्याक ही कला आहा पळय ती आमच्या ट्युरिजमा पासून तांकां पावता पळय तशी करून दाखयतलो. कित्याक ही बिल्डींग म्हाका दिसता डेमोलिश करून सायडीक दुसरी बिल्डींग बांदपाची आहा. कित्याक हे मागीर ऑफिस शिफ्ट जावपाचें आहा अशें म्हाका हें दिल्लें आहा ऑफिसानसून सांगलेलें आहा. तें हांव आतां पेपर पळयतलो जे खंय पावले आनी कितें तें आनी फुडें ते प्रोसेस करून घेतलो. कॉर्पोरेशन लॉसाना कशें दिसता म्हाका दिसता लॉस फायद्यान हाडटलो कशें फायद्यान हाडटलो जाल्यार पळोवया न्हू. अजून निकताच हांव भितर सरलेलो आहा. तेन्ना जाता तितले फायद्यान हाडपाक हांव चिंततलो. फोंडेचे 50 वर्सां पोन्ने शास्त्री भवनाचे पुनर्निर्माण. फोंडे शाराच्या मास्टर प्लानाक कन्सल्टंट नेमप. नवो पालिका बाजार. रस्त्यावेल्या गोरवांची वेवस्था. अरिश्ट वेवस्थापन फंडांतल्यान क्रेन खरेदी. फोंडे पालिकेचे खासा बसकेत म्हत्वाच्यो गजाली थारल्यो. सगळी कामां जी सुडा वरवीं जातली म्हूण नगराध्यक्ष रितेश नायक सांगता. कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू पालिका बाजार हो आमी मास्टर प्लॅन करता. थंय फीश मार्केट जे आसा थंय ते आमी डेमोलिश करून नवे फीश मार्केट बांदतले आनी ते जी सुडा एक्झिक्यूट करतले. ते शास्त्री हॉल बिल्डींग आसा ती अनसेफ आसा. 50 वर्सांची बिल्डींग ती. थंय इवन इंजिनियरींग कॉलेजीचो सेफ्टी ऑडिट आसा जे सोवान घेतिल्लो आसा. सो हे सुद्दां जी सुडा शास्त्री हॉल बिल्डींग ही सुद्दां आमी आज डिसिजन घेतला की जी सुडा बांदतले. आमी त्याचें डिस्कशनूय पयलीं केलां की जी सुडा ही बिल्डींग बांदतले. आमी फक्त तेचे ऑक्युपंट्स आमी ऑलरेडी उलयले आनी ऑक्युपंट्सान ते रेडी जाला. पण डेव्हलपमेंटा खातीर तेंचो कांय ऑब्जेक्शन ना. दॅट्स वाय तेच्या खातीर हांगा PUD कडेन एकूच आसा तो एंगेज उरता. सो आमी हांव गेलो तेन्ना जी सुडा तेन्ना DMEक सांगलें की आमकां एक सुडा की आमकां एक हें दिवचें नायट सॉल्ट टँकर.
सो ते 10,000 लिटराचो हांवें मागला की व्हडलो की हांगा आमकां जाय पडटा तो म्हटल्यार ती पर्चेज ऑफ क्रेन्स की जेन्ना क्रेन कितें जाय पडटा हांगा झाडां बिडां डेंजरस पोजिशनान त्या झाडां वयर आसता ती कट करपाक आमकां प्रॉब्लम जाता सुद्दां अंडर घेवपा खातीर आमी ती अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट फंड ती फोंड्या सिटी फोंडा टावन हेजो आतां आमकां मास्टर प्लॅन जाय की आमकां ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसा पार्किंग इश्यूज आसा आनी जे आमची म्युन्सिपालिटीची सुद्दां खूब बिल्डिंग्स आसा प्रॉपर्टीज आसा आनी मेन बाकी सगळे वेगळे वेगळे जे हांगा समस्या आसा हे मास्टर प्लॅन आमकां जाय हेच्या खातीर आमकां कन्सल्टंट आमी हांव ते DMA कडेन पयर वचून उलयला स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्ट्रे कॅटल जे हांगा आसा तेज्या खातीर आमी एक निरंकार गोशाळा आणि तो ऑलरेडी ते टेंडर झालं 18 लाखाचे ते अप्रॉक्सिमेटली 18 लाख आसा ते टेंडर आमी फ्लोट केला थंय आमी तेज्या खातीर आमकां एक व्हेकल जाय आशिल्लें ते टेंडर फ्लोट जालें पूण थंय गोशाळा जातली पूण आमकां ती व्हेकल जाय आशिल्ली तर व्हेकला खातीर आमी ते सुद्दां आमी DMA कडेन डिस्कस केला आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेक आजीव कॅबिनेट दर्जो दिवपा आड आव्हान याचिका हायकोर्टान दाखल करून घेतली वेंचणुके वेळार सेटिंग करून राणेक कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय जाला म्हूण याचिकादाराचो दावो कॅबिनेट दर्जो मेळत जाल्यार ताच्या स्टाफाचेर वर्साक 10 लाख रुपया खर्च जातलो ताचो भार खंय गोंयचे तिजोरीचेर केस 2 मायाक दवरल्या The High Court has issued rule in the PIL challenging lifetime cabinet status given to former Chief Minister of Goa and senior Congress leader Pratap Singh Rane. Though the court has fixed next date of hearing of 2nd May for the ground of interim relief. See, I filed a public interest litigation before the Honorable Bombay High Court at Goa challenging the unconstitutional lifetime cabinet status given to former Chief Minister Mr. Pratap Singh Rane. I have in my petition pointed out that the lifetime cabinet status to Pratap Singh Rane was given malafidely in exchange for him deciding not to contest the Porien constituency and make way for his daughter-in-law to contest on the BJP ticket. I have given all these details in the petition. The Honorable High Court was today pleased to admit the petition and has kept the matter on 2nd of May for interim relief. By way of interim relief, I have sought that the notification issued on 7th January be stayed. I have also drawn the attention of the court today that Mr. Pratap Singh Rane, by virtue of this cabinet status, is entitled to 12 staff. So he has already submitted the list of 12 staff that he wants to be allotted to him, and after receiving that, the secretariat officials have swiftly moved and created those 12 posts which will be filled to assist Mr. Pratap Singh Rane in this lifetime cabinet status given to him. I have also pointed out to the court that these 12 staff itself will cost the state exchequer around 90 lakhs a year. So this is a drain on the exchequer, unconstitutional. And I've pointed out to the court today that this court, in an earlier PIL filed by me in 2007 against the appointment of parliamentary secretaries with cabinet status, the High Court had held that it was all illegal and quashed the notification. That matter was decided by the High Court by a division bench in their judgment in 2009. So all this is placed before the court. Now the court will hear the matter on 2nd of May on the point of interim relief. Mukesh Kumar for Prudent. पेडण्या बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात हायकोर्टान सरकाराक धुलो बेकायदेशीर रेंव बंद करूंक कित्याक जमना ताची मुखेल सचिव आनी डीजीन एफिडेविटाचेर जाप दिवची हायकोर्टाची अर्द खेरीज 10 आनी 18 एप्रिलाक तेरेखोल न्हंयेंतल्यान बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकरणात पेडणे PI आनी मामलेदाराकडच्यान एफिडेविट मागला केस 2 मायाक The High Court has slammed police inspector and Mamledar of Pernem on the rampant illegal sand extraction from the river Terekol. The High Court has also directed the PI and Mamledar of Pernem to file detailed affidavit on the incident of illegal sand extraction reported on April 10th and April 18th.
The High Court has also directed the Chief Secretary and Director General of Goa Police to file detailed affidavit explaining that why in the estate the illegal sand extraction is continuously going on, even though High Court has given several directions on several occasions to the estate authorities. The matter will be heard again on May 2nd. Mukesh Kumar for Prudent. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.